काणकोणची अपडेट. काणकोणची कोविडाची अपडेट. कोविडाच्यो केसी काणकोणात दिसान दीस कमी जायत आसा. पूण काणकोणच्या कांय नागरिकांची अशी मागणी आसात की आतां हेल्थ जे वर्कराचे ताण हळूहळू कमी जायत चल्ला तेन्ना एक पथक अशी करची आनी कांय कन्स्ट्रक्शन सायटींनी किंवा जे मायग्रंट्स ज्या जाग्यार रावतात थंय वचून तांकां टेस्टिंग करचें. कित्याक अशी पयर एक घडणूक घडली. एक मायग्रंट एक कडेन रावताले, तेंची 2 गटां मदीं झगडी जाली आनी एक बायल पुलीस स्टेशनार येयली कंप्लेन दिवपाक, आपणाक मारलें म्हणून सांगपाक कोणें. जेन्ना ते बायलेक मेडिकला व्हरताले तेन्ना ते मेडिकल करतकीर कळून येयलें की तिका ती पॉझिटीव आशिल्ली. ताका लागून अशें मायग्रेन आसपाक शकता आनी कितेंय जर सिम्पटम जाले ते भिवन टेस्टिंगाक वचना अश्योय आमकां कांय कागाळी आयकून येयल्या. दुसरे सुवातेर काणकोणा एक आज ऐतिहासीक घटना जाली. हांव मुद्दम ऐतिहासीक म्हणटा. माल्ली ह्या गांवांत गेली कितलींशीं वर्सां रस्त्या खातीर ते डिमांड करताले. रस्तो ना म्हणून तेणी निवडणुकीचेर सुद्दां बहिश्कार घातलो आनी हेजे फुडें निवडणुकी वोटींग करपाना अशें तेणी हें केल्लें. हेजे फुडें करपाना म्हणून तांकां खुबश्या लोकांनी समजयल्लें, सरकारी यंत्रणेन समजयल्लें, उमेदवारांनी समजयल्लें, पूण तेणी निवडणुकीक लोकसभेच्या निवडणुकीचेर बहिश्कार घातलेलो आनी फुडें निवडणूक हें करपाना, वोटींग करपाना असो तेणी निर्णय घेतलेलो. आज ह्या रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण जाल्लें आसा. ही काणकोणा एक मोठी गजाल जाल्ली आसा.